सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज सोमिया जेजूच्या स्नानाची परब आमी मनयता आनीक नातालांचो कार्ड आयच्यान सोंपयता देवाक आमी आर्गां दिवया ह्या सरून गेल्ल्या नातालां कार्डा पासत आनी सगळें जें कितें आमी अणभवलां शिकल्या आमी जियेल्या त्या पासत देवाक आर्गां दिवया इल्लोसो वेळ वगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया संवसाराची शांती पासत मागुया आमच्या कुटुंबा पासत मागुया सगळीं कुटुंबां एकवटान मोगान जिवंक दर एका कुटुंबा पासत भोव करून आमचे फिरगुजेच्या कुटुंबा पासत मागुया आनी ह्या सगळीं आमची इंतेसांवां हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरून हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणींनो आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समजता ही परबी समोरया आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार अपुरबायेचो पुत्तो सगळ्या दादूसपण शिपडावूं देवा संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी देखून ताणें आपल्या एकाच अपुरबायेच्या पुताक संवसाराचा तारण पासत ओपून दिलो ही देवा बापाची करुणाय आनी काकूत मनशा कुळाक सद्वनाच्या कारण जाता आनी उत्सारा भायली कुशीकाय दिता जेजू कार्यार सगळ्या संपूर्ण कुशलकाय हाडटल्या जाल्यार जेजू जावूं पातका समाजाची देखीक जियेतल्याक गरिबांक अनाथांक विधवांक आनी पिदेमोतांक देवाची शेमेर नासलोले बरेपण वाटले आनी तांच्या पोरूप आमकां सगळ्या जेजू हाडलेली दादूसपण आमच्या कुटुंबात मिसाचे भेटून आनी वांटो घेतना जावन एकल्या आमच्या उतरां आनी कोरिनाय वरवीं सगळ्या देवा बापाची दादूसपण शिपडावूं आनी अशी तांच्या उपराबायेची भुरगीं जावूंक पावूंक कृपा आनी बोल मागुया अपुरबायेचो पूत जेजू तो दादूसपण शिपडायता आमचे सगळ्यां सवें आनी आमी दादूशी जावंक आमकांय देवाच्या अपुरबायेची जावंक आपयता जायते सोयेक आमकां मेळ्ळ्यात जायती कृपा आमकां मेळ्ळ्या जायते पावटी साक्रामेंतांनी पवित्र साक्रामेंतांनी वांटो घेवन अपुरबायेची आमी जावंक आमकां फावो जाला तरी आसतना आमकां मेळ्ळल्या सोयेक आमी जायते पावटी पिड्ड्यार केल्यात जायते पावटी आमच्याच स्वाद्याची जाल्या आनी हे भाशेन देवाचे अपुरबायेंतली भायर सरल्या देवाचे काकलुतीक उलो मारुया सोम्या जेजू तुवें निराशीपणान जियेतल्या सवें बरवसो दिलोय आनी तांचें जिवीत दादूसपणान भरलें
आमी आमच्या निराशी जाल्ल्या भावा भयणीक आदार दिवंक चुकल्या आनी थोडे पावटी तांच्या जिवितांतल्या निराशीपणाचें कारण आमी जाल्या. सुम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू, दर एका मनशाची गरज वळखून तुवें तांच्या जिविताक शांती समाधान दिलें. आमी आमच्या जिवितान आमकां बरें करतात तांकांच आनी आमची खुशालकायेची आनी बरेपणाची भागीदारां केल्यांत आनी अशें आमकां कोण बरीं करिना तांकां आमी पयस केल्यात. क्रिस्ता काकुतकोर, तूं तुजें जिवीत तुज्या आपोवण्याक सोंपता ते परी सुभापणी जियेलय. आमी फकत भायली भक्ती करून रीत रवी सांबाळून आमचो भावार जिवंक प्रयत्न केला आनी आमच्या उतरां आनी करण्यां वरवीं आमी तुका विकून दिला. सुम्या काकुतकोर, पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या परवे बापासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारा सासणाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो आपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सुबेमाजार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावंक करपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिणमिणटी वात पालयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जावन पळयत आसात. सर्वेस्वर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांक दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बोनकोणेंतली सुटका दिवंक, काळके कोंतींत बसलेल्यांक काळुकांतली भायर काडूंक, म्हजे परजेचो खोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुमकां नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. आमचे जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपल्या प्रजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घेतालो.
देवाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताचे नांवां फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताचे पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोनी पाठ करात. जबाब सर्वेस्पराचो ताळो उदकान वाऱ्यान घासता. दर्याचे लारे ओसाड्याचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत कितलो दोबाजीन घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेबून देवाचो गुणगुण सुटलो. ताचे मंदारेन सर्वेस्पराचो हो एकूच 7 घासता मोहिमा. दर्याचे सारो गोरो वयर सर्वेस्परान शिवासन मंडलम शासनाक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार बसलो. जबाब सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्तकायेचें शिव वर्तमान परगोटूंक इस्रायलाच्या पुतादुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. जुवावान स्नान परगोटलें तातूंत तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलेलें तें तुमी जाणात. देवान कशे भाशेन नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरीं केलीं, कित्याक देव तांचे सोवें आसलो. देवाचें उतोरें. उद्गार. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. Sorvespor तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तेन्ना जुवावान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलिया तावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सरशीं येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगली खुशी आमी फावो ते परी पाळटले हांव. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हांवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गार तावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, ओ
म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आपुरबायेचो म्हणल्यार बिलावड. कोण आपुरबायेचो देवाची? देवाच्या आपुरबायेचो कोण? जेजू, ताचो पूत. आनी आपुरबायेचो म्हूण जेन्ना ताका देवान दाखयलो तेन्ना देवान एकाय बरें उतर म्हणलें, ताचे सवें आसा सगलें म्हजें दादूसपण. आतां आमचें चिंतया, तुमी कोणाची आपुरबायेची? भुरगीं तुमची कोण तरी आपुरबाय कोत्ता, वाडलेलीं आसात ती तुमची कोण तरी आपुरबाय कोत्ता. तुमी कोणाचे तरी आपुरबायेची? होय. आपुरबायेची जावपाक बरें दिसता काय कोण आपुरबायक कोन्ना तेन्ना बरें दिसता? भोव करून जी कोण आमची आपुरबाय करतात, एग्जाम्पल घेवया, आमचे आवय बापूय आमची खूब आपुरबाय करतात. मदें आपुरबाय करपाची सोडटात, केन्ना दोन धेंगशे घालतात. कशें दिसता? बरें दिसता काय वायट दिसता? वायट दिसता, दूख जाता. आनी भोव करून अशें आवय बापूयची काय बरी आपुरबाय करताली, मदेंच आपुरबाय करपाची सोडल्या जाल्यार चिंतपाची गरज. कित्याक सोडली? कितें तरी हांवें वायट केलां, कितें तरी हांव सारकें कोन्ना, वा कितें तरी हांव तांच्या उतराचेर आड गेलां. आपुरबाय बंद. आनी तेन्ना आमकां दूख भोगता. भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, सदांच आपुरबायेची जावपाक आमकां भोव खुशी आनी बरें दिसता. दादूस जाता जीव, दादूसकाय, सॅटिस्फायड, सुसेगाद. केन्ना? जेन्ना आमकां आपुरबाय मेळटा तेन्ना. आतां देवाचे आपुरबायेची कोण? देवाच्या आपुरबायेचो देवाचो पूत जेजू अशें आमी म्हणलां. आमकांय आपुरबाय करपी आमचे आवय बापूय आसा, वो आमचीं भुरगीं आसा, वो आमचीं इश्ट मित्रां, आमची सोयरीं दायरीं, वो कोणूय आमची आपुरबाय करपी आसा. देवाचे आपुरबायेचो आयज हो सेवक, पयल्या वाचपान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकता, हो सेवक देवाच्या आपुरबायेचो. हांव सांबाळून दवरतां तो, हांवें विचून काडलेलो, संतोश म्हज्या काळजाचो. काय बरीं उतरां. आनी हो आपुरबायेचो सेवक कितें करता? हो आपुरबायेचो सेवक ताका नीत करपाक धाडला. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बरलेलो. राष्ट्रांक म्हणल्यार सगलीं राष्ट्रां, आख्खो संवसारभर जीं राष्ट्रां आसात तांकां सगल्यांक नीत करूंक आयच्या काळार हे नितीची खूब गरज आसा. जशे परी आयज घेर्रां चल्लेलीं आसात, जे भाशेन आमी पळयता ह्या संवसारान ओनीत चल्लेली आसा, आनी ही ओनीत चल्लेली आसा तेन्ना ही आपुरबाय ह्या सेवकां वरवीं देव परतून दाखयता. दिसती पडटा आमकां, पळोवपाक मातशे दोळे उक्ते करपाक जाय. जाल्यार हो सेवक आपुरबायेचो आपणाची जी दादूसकाय आसा देवा सवें ती दुसऱ्यांक दिवंक धाडलेलो. देखून तो कितें करता? ही नीत करता आसतना तो बोवाळ मारून उलयना, तो कोणाक अपमान करिना, मिणमिणटिवाद पालयना. पूण देवान जें कितें ताका करपाक लायलां आनी देवाचें राज जें स्थापूंक जाय तें राज स्थापूंक तो देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता. आनी देवान जें कितें करपाक लायलां तेंच करता. देखून देव कितें करतलो? जें कितें हो सेवक बरें करूंक सोदता ताका येस दितलो. म्हणल्यार ही दादूसकाय जी तो वांट्टा दुसऱ्यांक ती सगल्यांक पावयतलो. आनी हें कोणें केलां? हें बाकीत इजायास प्रवाद्यान केलां. तें केन्ना सुमार जेन्ना बाबिलोनीचे निर्वाशी आसतले, बाबिलोनियन एक्झायल काबार जाताली, तेन्ना मातशें जावचे पयलीं वो जाल्या उपरांत अशें शिकोवपी वा शिकणार म्हणटात. जाल्यार हो लोक जो निराशीपणान आसतलो, रावतालो,
कोण तरी आमकां सोडयतलो, आमकां न्हीद दितलो. आनी तेन्ना हो राजा, पेर्सियेचो राजा सायरस हो सिरूस, तो आसिरियेच्या राजाचेर जैत व्हरता आनी ह्या लोकांक न्हीद दिता आनी म्हणटा, चलात परतून वचात, तुमच्या गांव घरा वचात, इज्रायेलान वचात. आनी असल्या वेळार थोडो लोक समजलो होच तो जो देवान भासायला, तो हो देवाचो सेवक जो आमकां सोडवण दिवंक आयला तो. पूण हे बाकीत भाव भयणीनो देवाच्या पुताचे, सिरूस राजाचे न्हू. आनी देखून जेजू जेन्ना पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत देव मंदिरान उबो रावतलो आनी वाचतलो तेन्ना हीं उतरां वाचता. कितें म्हणून, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी धाडटा आसतना म्हणलें, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत. आनी हें सगळें जें करूंक धाडलां, जें जेजून सांगलां आपणाक कितें करूंक धाडला तो, तें करता तेन्ना ताचें सवें आसा म्हजें दादूसपण. हीं देवाचीं उतरां खरीं जातात. आमकां कितें, तुका कित्याक धाडला ह्या संवसारान आर्नल्ड? कोणाक दादूसपण दिवपाक धाडला, कितें परगटूंक धाडला? आर्नल्ड म्हणल्यार सगल्यांक हो प्रश्न. तुमकां कित्याक धाडल्या ह्या संवसारान? भुरग्यांनो, तुमकां कित्याक धाडल्या त्या संवसारान? देवाची खुशी करूंक. आनी कित्याक धाडल्या? देवाची खुशी करूंक. आमी धाकटीं आसतना दोतोन कशी भाशेन शिकतालीं, देवान तुका कित्याक रचला? देवान म्हाका रचला देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक, देवाची ओळख घेवंक. आनी मागीर लास्ट कितें? आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. अशें म्हणना आसलीं तुमी धाकटीं आसतना? व्हडलीं आहा तीं, जाणटीं जाल्यां तीं, धव्या केंसाचीं जाल्यां तीं. देवान म्हाका रचला जाल्यार आपुरबायेची म्हण जरी तर आमकां देवान रचल्यान जाल्यार ही आपुरबाय आमकां उत्तली वो ना तें आमी कितें करता ताचेर दल्ललें आहा. ऑटोमॅटीक कांयच ना. पयलें दिलां, आपुरबाय दिल्या, पूण ती आपुरबाय सांबाळूंक जाता आमच्यान काय ना तें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. आनी ती आपुरबाय सांबाळपाक आमी ती घेवपाक गरज आनी दिवपाक गरज. जेजून आपल्या आपुरबायेचे विचून काडलेले 12 आपोस्ल आपुरबायेचे, आनी तांकांय धाडलेले दादूसपण दिवन. तांचे सवें आसा म्हजें दादूसपण, चलात वचात आख्या संवसाराक आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासांतले पेद्रू पयलो पापसाय धाडलेलो. तो ह्या अधिकाऱ्याशी वेता, कॉर्नेल म्हणटा तो. कॉर्नेल आनी ताचो कुटुंब आख्खोच हें शुभ वर्तमान मानून घेता आनी बावतिज्म घेतात. आनी तेन्ना आतां आमी जें वाचलां आयचें दुसरें वाचप, जेजू म्हणल्यार कोण? जेजू अभिषेक. हें आख्खी एक समरी, धाकटीशी शॉर्ट समरी आयज भाग्यून पेद्रून कॉर्नेलाक दिल्या. कॉर्नेल आनी ताचें कुटुंब मानून घेता. कितें मानून घेता? आपुरबायेचीं जावचे पासत. कॉल दिलो पेद्रू वरवीं कॉर्नेल आनी ताच्या कुटुंबाक, यो आपुरबायेचो जाव. आनी तीं जालीं, तांणी मानून घेतलें. आनी मानून घेता तेन्ना शिकवण घेतली. जेरुजाल्याक जावन सुरू जावन आख्ख्या संवसाराक जें कितें जेजून सांगलेलें तांकां, जेरुजाल्याक सुरू जावन पयलीं आख्खे जुदेयान जें कितें घडलां तें आख्ख्या संवसाराक वचपाक जाय. आनी जीं कोण आपुरबायेचीं आसा तें हें दुसऱ्यांक दितात दादूसपण. कॉर्नेल आनी ताचें कुटुंब धादूस जालें. पेद्रून तांकां दिलें ही धादूसकाय. पवित्र स्नाना वरवीं आनी हे शिकोवणे वरवीं ती धादूस जाली. त्या उपरांत तांच्या जिवितान ती मागीर मुखार काम करतली. शुभ वर्तमानान हो आपुरबायेचो आवाज आमकां येता. बावतिज्म घेतला तुमी सगल्यांनी?
सगल्यांनी बावतिजम घेतला. आवाज येयल्लो त्या दिसाक तुवें बावतिजम घेतला तेन्ना. नॅन्सी तुवें बावतिजम घेतला तेन्ना आवाज येयलोलो आयकलोलो. कसलो आवाज आयकल्लो? आं, कसलो आवाज आयकल्लो? तुवें आयकूं ना, धाकटें आसलोलें बेबी. तुमी केन्ना कोणाच्या बावतिजमाक गेल्यात गॉडफादर गॉड मदर बीन जावन आवाज आयकला? त्या भुरग्याक बावतिजम दिता तेन्ना आपुरबायेचो म्हूण नॅन्सीन आवाज आयकलो. नॅन्सी कसलो आवाज आयकला म्हणटाले तूं? घांटीचो. फ्रांसीस तूं घांट मारता? वय, बावतिजम जाता तेन्ना फ्रांसीस वयता आनी घांट मारता. आवाज कसलो? ना, कसलो आवाज येता घांटीचो? ते घांटींतल्यान कितें आवाज येता? टाव टाव टाव. आनी सगल्यांक तसलोच आवाज येता, टाव 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 म्हणटात तो. ते भुरगें आहा तेका आवाज येता ते घांटीचो? फ्रांसीस घांट मारता, त्या भुरग्याक आवाज येता? वय. आवय बापूय जीं भुरग्याक घेवन येयल्यात तांकां आवाज येता? जीं कोण गॉड पेरंट्स गॉड फादर गॉड मदर येयला तांकां आवाज येता? वय, तांकां आवाज येता. जीं कोण दुसरीं आसा थिंगा तांकां आवाज येता? आनी कोणाक आवाज येता? आख्ख्या गांवाक आवाज येता. दुसरे फावटी जेन्ना बावतिजम आसा तेन्ना जरी तर घांटीचो आवाज आयकलो सुमार 11:30 वाजता जाल्यार आवाज आयकत तो, ओ म्हजो केरीत आपुरबायेचो पूत, ही म्हजी केरीत आपुरबायेची धूव. तें टाव टाव आयकनाकात. आवाज जाता आसतना तो टाव 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 जाता, पूण त्या आवाजांतल्यान जितलेय फावटी बावतिजम जाता हिंगासर तेन्ना हो घांटीचो आवाज आमकां उगडास करूं, तो देवाचो आवाज. परतून परतून देवाक कित्याक उलोवपाक लायतात तुमी? घांट आमकां हो आवाज दिवं दी, म्हजो आपुरबायेचो पूत, म्हजी आपुरबायेची धूव. आतांच बावतिजम घेतला आनी फ्रांसिसान घांट मारल्या. आनी जरी तर हो आवाज आमी आयकला जाल्यार जेजूचें स्नान आयज आमी ताची परब करता, जेजूच्या पवित्र स्नानाची. आनी हो नातालांचो काळ सोंपयता. हो आख्खो नातालांचो काळ सुरवात तें म्हणल्यार आद्वेंताच्या काळान जें सुरू जाल्लें तयारी पयली सुवातेर जेजूक घेवपाची. आपुरबायेचो पूत येता, आपुरबायेचो पूत येता. 4 आयतार वाती पेटोवन आनी बरे भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आपुरबायेच्या पुताक घेवंक आमी तयारी केली. नातालांच्या दिसाक नाताल येता म्हणल्यार गोठो बिटो केलो, नोकेत्र बिकेत्र पेटयलें आनीक आमी नातालां मनयलीं. त्या उपरांत आनीक 2 सुमानां. आनीक आयच्या दिसाक जेन्ना पवित्र स्नान जेजूचें जाता आनी पवित्र स्नानाची आमी परब मनयता तेन्ना हो आवाज, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचे सवें आसा सगलें म्हजें दादूसपण. हीं उतरां आर्नल्ड टुकाय म्हणलोलीं, सगल्यांक म्हणलोलीं. हिंगा जीं कोण आहा बावतिजम घेतलेलीं तुमच्या बावतिजमाच्या दिसाक, म्हज्या बावतिजमाच्या दिसाक हीं उतरां म्हणलोलीं. आवाज येता आसतना घोडये मुद्दम घांटीचो आवाज करून दिल्लो, पूण हो आवाज हें जें आमकां सांगलोलें तें आमी विसरल्या अशें दिसता. आमी आपुरबायेचीं म्हूण ल्हान भुरगीं आहात ती आपुरबायेचीं तुमी, तशींच व्हड जीं जाल्लीं आहात आपुरबायेचीं तुमी, दयेकेंस जाल्ले आसात. जॉन, आपुरबायेचो तूं आजून पासून आपुरबायेची आमी. पूण ही आपुरबाय आमी सांबाळटात काय ना तें आमचेर दल्ललें आसा. देखून आमचें जिवीत फातका विरीत जावपाक जाय. पातोक येतलें परतून परतून आमकां आपुरबायेची कुशीन काडपाक. भुरग्यांक तरणाट्यांक खेरीत भाशेन परतून परतून पातोक धांवन येतलें. कित्याक देंवचार जेलस जाता आमी देवाच्या आपुरबायेचीं देखून. आनी देंवचार जाणा आमकां देवाच्या आपुरबायेंतली भायर उडोवपाक ट्रीक कितें दी, सिंपल ट्रीक, पातोक करपाक लाय. देव आमकां भायर उडयना आपणाच्या आपुरबायेंतली. म्हणल्यार जेन्ना पातोक आमी करता तेन्ना देवाच्या आपुरबायेंतली आमी भायर पडटा, आमकांच भायर उडयता. भायर पडपाक नाका जाल्यार पातोक कोन्न नाका. आनी पातोक जालें जाल्यार आवय बापूय आमकां रोखडीं बक्षितात, मोग करतात. ती आमचो आपुरबायेची आमी बोगसणें मागपाक जाय, सॉरी मामा सॉरी डाडा म्हणपाक जाय. परतून आपुरबायेची जातात रोखडी. त्या पासत साक्रामेंत दवरलेले आसात. कुमसाराचो साक्रामेंत चडशीं उजार करना आमी आयज काल. साक्रामेंत कुमसाराचो चडशीं उजार करनात, येयनात कुमसाराक. थोड्यांक दिसता तीच पातकां मरे तीं, परतून परतून कितें.
पूण जितले पावटी तूं पातक करता आनी तुज्या पातकाचें बोगसणें मागता तुका बोगसणें मेळटलें जेजून सांगलां. कोणूय तुजो भाव वा तुजी भयण तुजेर आड पातक केलें आनी तुजे लागीं बोगसणें मागलें बोगोस. कितले पावटी? 70 पावटी 7. आनी पेद्रून विचारलेलें सायबा 7 पावटी 7 म्हणल्यार चड जालें. परतून परतून कितें बक्षिपा हांकां 7 पाटी पुरो? अपुरबायेचो उत्तरलो हांव 7 पाटी करीत जाल्यार जेजून म्हणलें ना रे बाबा 7 पावटी न्हू 70 पावटी 7. हिंगा मॅथ्स ना, इट्स नॉट 70/7 70 मल्टिप्लाय बाय 7 न्हू तें. 70 पावटी 7 म्हणल्यार जेजून पयलीं सांगलां तशें जितली पावटी तुजो भाव तुजी भयण तुजेर चुकता आनी बोगसणें मागता बोगोस. पातक करता आतां तेजेर दल्ललें आहा. कितले पावटी तुज्यान बोगसणें मागपाक जाता, कितले पावटी सॉरी म्हणपाक तुका ती खालतीकाय आसा, आपुरबायेचो उरपाक तुज्यान जाता. तर ही कृपा आयज आमकां मागुया. आयज जरी तर आमची आपुरबाय पिड्ड्यार जाली जाल्यार दादूसपण पिड्ड्यार जातलें. आपुरबायेचीं रावलीं जाल्यार दादूसपण मेळटलें. दादूसपण म्हणल्यार आमी सातिस्फेद. आमच्या गोंयकारांक आमी म्हणटा सुसेगाद. हें तें दादूसपण आसलेलीं मनशां. भुरगीं कशीं दादूस आसतलीं, सदांच सातिस्फेद आसतलीं. जें कितें म्हज्या आवय बापाय लागीं आसा ती जें कितें म्हाका दिता पुरो सातिस्फेद दादूस. आनीक दी आनीक दी आनीक दी म्हणपाक गरज ना. आनी आनीक दी आयज जेंचे लागीं आहा ते आनीक दी आनीक दी आनीक दी म्हणून दुसऱ्यांचें सगल्यांचें दादूसपण पिड्ड्यार करता. जावं जमीन जावं गिरेस्तकाय आनीक दी. लूट मारपाक चालूच आसा. दुसऱ्यांचें दादूसपण पिड्ड्यार जाता. पूण जांचे लागीं आसा आनी ती दुसऱ्यांक दितात, आपणाक दादोशी केला देवान ती दुसऱ्यांक दितात तेन्ना दुसऱ्यांचें दादूसपण वाडटा. आनी दुसऱ्यांचें दादूसपण तूं जरी तर वाडयता, तूं एक कारण जाता, यू बिकम द रिजन फॉर द हॅपिनस ऑफ अदर्स, जाल्यार तूं हांव देवाचो आपुरबायेचो पूत, हांव देवाचे आपुरबायेची धूव म्हूण सिद्ध करता, दाखयता, परतून जियेता. सोयेक आसा. आनी ह्या पासत सुरवातेक प्राचिताचे रितीन आमी बोगसणें मागलां. आमकां मेळ्ळले सोयेक, जायते सोयेक मेळ्ळ्यात, पूण आमी पिड्ड्यार केल्यात. आमी आपुरबायेची उरपाक पिड्ड्यार केल्यात. आपुरबायेचीं केलें आमकां देवान आनी जेजून आमकां आपल्या बापाचीं भुरगीं केल्यान देखून आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा. देवाक आमचो बाप म्हूण उलो मारता. जाल्यार आयच्या दिसाक जेजूच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमी सगलीं आपुरबायेचीं आयज तावन जितले पावटी 11:30 11 ते 11:30 ते 12 मदें घांटीचो आवाज येयलो जाल्यार कितें म्हणपाचें? कोण तो? हो म्हाजो आपुरबायेचो पूत म्हणटा तो. तूं काय हिंगा आहा तो? हिंगा बावतिजम घेतला तो काय तूं? जितले पावटी गांठ वाजतली कानार पडटली कितले पयस आसूं आमी तेन्ना चिंता ती. पयली सुवातेर हिंगा जे आयज कोणें एक भुरग्यान बावतिजम घेतला तो आपुरबायेचो जाल्लो आसा आनी उगडास कर की तुंय त्या भुरग्या भाशेन बावतिजम घेतलेलो आनी देखून तूं आपुरबायेचो फातकान बीन कितकें खूंय पडलेलो आहा जाल्यार भायर सर. कितें वायट करपाचें बी चिंतलेलें आहा त्या वक्तार सोडून दी आनी आपुरबायेचोच राव. तरीच आपुरबाय घेवन याल. त्याचेर आतां आमची भेटवणी आमी करतले आनी आमकां हेच आपुरबायेन जेजू आपलें मांस आनी रगत आमी आपुरबायेचीं देखून आमकां आपलें मांस रगतान वांटो दितलो. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सर्पदुदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पदुदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान देवा मुखार दवरुया. हो म्हजो सेवक म्हज्या आत्म्यान बोललो. लिओ आमचो पाप, सायब, फिलीप, नॅरी आनी सिमियांव आमच्या गोवली बापाक तशेंच आख्खे पवित्र सोबेच्या गोवल्यांनी आपल्या हातान घातले पडजे. आपल्या जिविताचे देखेन भाग्यवनपणाचे जिवे नमुने ते जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुयात. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जे देवाचे सगळे धाडोनीक येवजणे प्रमाणे थोडचे आसा ते सगळे आमी पाळटले आहोत. आमच्या देशाच्या फुडारांनी आपल्या हाताखाल आसलोले बजेट निटी सोतान आनी कसलो वेगळो झाड कडी नासतना वांगूक आनी अशे देशाची कडी उदरगत करूंक ती बारी वावुरले पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देवान ह्या नाजाराताच्या जेजूक पवित्र आत्म्या आनी शक्तीन मागलो. वेतात तोय ताणें बरें केलें. ही जेजू आमकां दिली बरेपणाची देख. आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थांनी वळखून घेवन आमच्या उतरां आनी करण्यां वरवीं भोव करूंक आनी तेचेर आड झुजून आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक आमकां काळजां मनाचो उजवाड फावो जाल्या पुर म्हूण बापा लागीं मागया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो. संतोश म्हजे काळजाचो. आमी जावन एकल्यान देवाचे नदरे मुखार आमच्या जिविताचें वर्तेपण आसा तें वळखून घेवन सदांच बरें तें वेंचून काडून वायट पयसावंक बापाच्या अपुरबायाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत आपणायले पुरो म्हूण बापा लागीं मागया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. जी कोण आमची आपुरबायेचीं आसात तांचे पासत मागुया. आमची कोण आपुरबाय कोत्ता तांचे पासत मागुया. आनी खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया. मोगाळ बापा, भक्तीन तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी तुजी आपुरबायेची देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमकां ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C19 पेज नंबर 36. Suka fulla goshtam kante en samgele chini mante atta baba betom tuka undya ani sonya vada Hece ami somor vidante tu manunge mon makta Malgoracha masaroktan Isnun tunge loyal pona Hece ami somor vidante tu manunge mon makta Malgoracha
रोगतान विसरून तुगे दयाळपणा म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गींच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या आपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मोगाची मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलोवन ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी सुर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक स्वर्गार्थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोसान आमी निरंतरी गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुट परगोटुया. तुझ्या गुस्तानी पुनोची बनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना तें आतां आसूं दी. अशें करून आमी देवाची खुशी पाळटले. ही उतरां जेजून जुआं बावतिस्ताक सांगली आनी देवाची खुशी करूंक दोगूय जाणांनी ह्या बावतिजमान वांटो घेतलो. तर आमी आमचें जिवीत एक बावतिज्म, आमचें जिवीत देवाची खुशी, आमचें जिवीत दादुसकाय हाडटलें देखून आमी हेच आपुरबायेन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळींत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. आपुरबायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. R10, page number 179. R10. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर
तुझी स्वप्नां मोची स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन आजचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आजचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशीन म्हजी कुशी तुजीच कुशी करची तुवें जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आजचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचेलें कोश म्हजी दुकां सगळें ताकाच भोगचेलें जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आजचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या जेजू भाशेन हांवें कोणताही फुलचेलें आनी ताका पेच्या वेळार ताचेच भाशेन दिसचेलें जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आजचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां अशें जेजू विशीं म्हणटालो जुआंव. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया.
आयज जेजूच्या पवित्र स्नाची परब आनी आयज तावन नातालांचो काळ सोंपता. फाल्यां तावन सामान्य काळ सुरू जाता, ऑर्डिनरी टायम. तर आयताराची तशींच सातोळ्याच्या दिसांनी मिसां साद्या काळाची जातली. गेल्ल्या आयताराचे दान इगोर्जीन जालें 28,500 रुपया, दाबोलीं कपेलान 2,760 रुपया, सगळे मेळून 31,260 रुपया. येता तो आयतार साद्या काळाचो आयतार. पयले मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय. दुसरे मीस 8:30 वाजता पॅरिश यूथ ताची मांडावळ करतली. खेरीत भाशेन फुडल्या आयताराक सगल्या तरणाट्यांक उलो दुसऱ्या मिसाक येवपाक. आवय बापायनू तुमच्या भुरग्यांक फुडल्या आयताराक सगल्यांक दुसऱ्या मिसाक तुमी येवपाक सांगचें. पवित्र संस्काराची बोजण बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळचे 6:30 वाजता. त्या उपरांत मीस जातलें. येता त्या सोनवाराक इगोर्जेन आयताराचे मीस इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. दाबोलीं कपेलान मीस आसचें ना. दाबोलीं कपेलान मीस सकाळीं आयतारा दीस 7 वाजता जातलें. रेजिना मुंदी प्रायमरी स्कूल एडमिशन फॉर लोअर KG एंड फर्स्ट स्टँडर्ड कोडूंक लायता. नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. डिटेल्स तुमी पळोवच्यो. 14वेर फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर मिटींग जातली सांजे 4 वाजता. 16वेर परब बागयोन जुजेवाजाची इगोर्जेन मीस एकूच जातलें सकाळीं 7 वाजता. सांकवाळे ह्या दिसांनी नोयेनां चालू आसात सांत जुजेवाजाची. वचून आमी थंयसर भाग घेवया आनी भाग घेता आसतना आमचे पासत एकामेका पासत खेरीत भाशेन मागुया. आयच्या दिसाक आमचे मुर्मुगांवची डिनरीची रोमारी गेल्ली आसा आनी आतां सद्याक मीस चालू आसतलें. खेरीत भाशेन पिडेवंतां पासत आयज मागणें जाता. आमची पिडेवंतां कडेन सगळींच थंयच वचूंक पावूंक ना, पूण तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन हेच सुवातेर रावन मागुया. 16वेर तावन बोपाट सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. सकाळीं 7 वाजताचें मीस आसा तें नोवेनाचें मीस जातलें. आनी 25वेर आमची बोपाट सायबिणीची परब कॉफ्रारी बोपार्तीची ही परब मनयता. त्या दिसाक फेस्ता दिसाक वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा चिकाली युनिट फातिमा सायबीण बोरवशाची माय प्रिन्स जेकब हाचो तियात्र घडोवन हाडटा. जाता ते भाशेन आमी सगळीं ह्या तियात्रांत वांटो घेवया. सायबीण मायचें वरोस खेरीत भाशेन आतां जें कितें सायबीण मायन सांगलोलें संवसारा विशीं, संवसारान जीं आतां घेरां पेटलेलीं आसात त्या विशीं, तातूंतल्यान कशे भाशेन आमी भायर सरचें तेर्साच्या मागण्या वरवीं आनी प्राचिता वरवीं, हें सगळें आमकां गुंतून ह्या तियात्रान मेळटलें. येयात सगळीं तियात्राक. खेरीत भाशेन आवय बापायन भुरग्यांक ह्या तियात्राक हाडात. फातिमा सायबीण भुरग्यांक दिसती पडलेली. ह्या पासत वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा हांच्या खाल आमच्या चिकालीचो युनिट जो आसा तांणी हो तियात्र आमचे पासत हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. तर सगल्यांनी येवचें. सगल्यांनी येवंक जाय देखून टिकेटी सवाय दवरलेल्यो आसात फकत 150 रुपया. जाता ते भाशेन दर एका कुटुंबान तुमच्यो टिकेटी घेवच्यो आनी सगळीं आमी 25 तारखेर परबेच्या दिसाक बोपाट सायबिणीच्या ह्या तियात्रान भाग घेवया. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 13वेर 7 वाजता पियेदाद लुकास म्हयन्याचो उगडास. 14वेर 8 वाजता आना सेवरिना कार्वालो म्हयन्याचो उगडास. 15वेर 8 वाजता मारियो फेर्नांडीस उगडासाचें मीस आनी 17वेर 8 वाजता सांताना आगोस्तीन फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास. समुदायाच्यो जमाती आयज 11वेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाद डेरल डिसोजा हांच्या घरान 5 वाजता. सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रान आग्नेलो डिमेलो हांच्या घरान 5:30 वाजता. माउंट कामल समुदाय देवसोपिकेन एंड्रू गोम्स हांच्या घरान 5:30 वाजता. सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 आनी इग्रेजा 2 मानुएल फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सांत खुर्साची समुदाय पेंटा मेनिनो जेजूस समुदाय फोंडे
फ्रांसिस्को कार्मो झेवियर हांच्या घरांत सांजेर 5 वाजता. 14 मारिया इमाकुलादा समुदाय राफायल फेर्नांडीस हांच्या घरांत 6:30 वाजता. तुमची देणगी आमचे इगोर्चेक फिरगोचेक दिल्यात ती एका बऱ्या देखणारान 2 बऱ्या देखणारान 25,000, एक बऱ्या देखणारान 10,000 आनी एक बऱ्या देखणारान 1,000. गुड सॅमॅरिटन फंड एका बऱ्या देखणारान 30,000 आनीक एका बऱ्या देखणारान 2,000 दिल्यात. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. भाव भयणीनो, आमचो गुड सॅमॅरिटन फंड आसा तो आमी वापर करता. केरीत भाशेन आमच्या गांवच्या एका भुरग्या पासत आमी ही देणगी ह्या गेल्ल्या 2 वर्सांक दित आसा. ती तुमच्या आदाराची. केरीत भाशेन तुमकां तांच्याय नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फिरगोचेन कोणूय गरजेवंत आसा, जाका खरेंच गरज आसा, कोण आदार दितलो ना, जाल्यार तांकांय तुमी आमचे फिरगोजेच्या ऑफिसांत वो पादविगाराक मेळूंक तुमी तांकां पाठोवं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सांत जुजेवाजाचे मजतीन पिडेस्तांचेर हे खेरीत मागणी आमी ह्या वेळार करता. भक्तीन आमी विस्वासान मागुया. आनी जीं कोण बरीं नात, बो करून तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या शेजाऱ्याक कोण बरीं नात, वा तुमचीं घरचीं कोण बरीं नात, वो हॉस्पिटलांनी जीं कोण आसात तांचे सगळ्यां पासत जुजेवाजाचे मजतीन मागुया. सुर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका बागेवन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सावार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय. आमी तुजे मोगाचेर नीज गोवाय जावंक निर्मी. आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमचे मागणें देवा मुखार दवर. ओदीक करून एक खरी मिलाग्र ताचेच मजतीन आमकां मेळो शिकोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. भाग्योन जुजेवाज आमचे पासत माग. शेवटाक आमी गायन घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एका मोगान आनी बाबार्थान